नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजात महाकुंभाच्या यशस्वी आयोजनाविशीं लोकसभेत तोखणाय केली. तांणी सांगले की ह्या महाकुंभात सगळे एक समान जावन एकठांय आयले. सगळ्यांनी आमी ह्या भावनेन महाकुंभात वांटो घेतलो. देशाच्या एकवटेचें सामर्थ्य खूब व्हड आसा अशें प्रधानमंत्री उलयले. महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए. लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे. महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था. ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है. ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है. हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है. एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है. आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है. नवी दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ल्या रायसिना डायलॉगाचो आयज दुसरो दीस. दुसऱ्या दिसा देशाचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी थ्रोन्स आनी थॉर्न्स ह्या विशयावेल्या चर्चा सत्राक मार्गदर्शन केलें. तांणी आपल्या उलोवपांत नव्या आंतरराष्ट्रीय वेवस्थेचेर भर दिलो. हे वेळार आंतरराष्ट्रीय वेवस्था नासल्यार अतिरेकी वृत्तीचे आनी धोको पत्करपी ल्हान देश अवेवस्थेचो गैरफायदो घेतले अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. We do need an international order, just like we need a domestic order. So if you need a society in a country, you need an international version of that. And it's not just big countries who will benefit if there is no order. I would argue that any country which will take risks, which will have extreme positions, which would, test the system, will actually use disorder to its advantage. I mean, we've seen in our own neighborhood, you don't have to be a big country to be a risky country. I have some smaller neighbors who've done a pretty good job at that. So, first of all, I think we should all, understand the importance of an order. Now, the old order, it was an order. It was a product of its times. But why I felt that its virtues were exaggerated was, I think the rule maker and the rule taker had somewhat different perspectives, because I also said in the same interview, if you were at the receiving end of some of those rules or the application of those rules, we had issues. गोयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत देशात वाडटल्या स्पॅम कॉल्स, फिशिंग घोटाळे आनी डेटा गुप्तताय उल्लंघनाच्या वाडट्या प्रकरणाविशीं हुस्को उक्तायलो. फटींग कॉल आनी फसवणूक करपी संदेशाक लागून सामान्य नागरीक आपले खर आनी दिसान दीस ह्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या संबंदात केंद्र सरकारान खर कारवाय करची, तशेंच ते संबंधीचे कायदे आनी डिजिटल सुरक्षा बेगोबेग जाग्यार घालची अशी विनवणी तांणी आपल्या उलोवपांत केली. The citizens, especially those who are not well versed in advanced digital technology, are at higher risk of being duped. The fear and anxiety caused by such fraudulent activities have created an environment of insecurity for mobile phone internet users. A primary factor contributing to this growing menace is the unauthorized access and misuse of personal data. Spammers and fraudsters illegally obtain phone numbers and personal details through various means, including data harvesting, data mining, and purchasing cyber ready-made data from third parties or companies maintaining data banks. This blatant misuse of data raises serious concern about the privacy and security of Indian citizens.
Although the government has introduced mechanisms such as do not disturb registry along various laws and tries efforts to regulate telemarketing practices, unauthorized data sales and privacy breaches remain rampant, leaving citizens vulnerable to exploitation. Honorable Vice Chairman Sir, the right to privacy and data security is a fundamental right, and it is imperative that the government takes decisive action to safeguard its citizens from data misuse and unsolicited calls. I urge urgent intervention to ensure the protection of personal data and to put an end to this growing nuisance. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल समर्थन संघटना गोवा हांणी शिवोले हांगा उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण केले। शिवजयंती निमतान आयोजित या कार्यावळीत उलोवप करतना छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच छत्रपती संभाजी महाराज हांणी गोयच्या 8 तालुक्यांनी राज्य केला हाची गवाय गोयचो इतिहास दिता। तेन्ना जे लोक हे विशीं दुबाव उक्तायतात त्यांनी गोयचो इतिहास जाणून घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केले। आज आम्ही सातत्यात पळयता छत्रपती शिवाजी महाराज हांची आज तिथीनुसार जयंती आणि त्याच तिथीनुसार जयंतीच्या दिसा आज शिवोलेत भव्य असो अश्वरूढ पुतळ्याचे अनावरण आज ते करता। तांचे खरोखरच मना काळजांतल्यान हांव खूब खूब अभिनंदन करता। फाटल्या 5 वर्सांक पुराय गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे ह्या वेगवेगळे कडेन अनावरण आम्ही सगळ्या जाणांनी खूब 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 मोठ्या प्रमाणात करता आसतना आम्ही पळयला। आम्ही पळयता की 60 वर्साच्या पोर्तुगीजाच्या राजवट स्वतंत्र मेळ्या उपरांत सुद्धा आज जागोजागी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे जागोजागी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे कित्याक येता तर आमच्यात आशिल्ली त्याची प्रेरणा ही सातत्यात जागी जाता। म्हणून तर आम्ही म्हणता की 8वावे छत्रपती शिवाजी महाराजांची रूप 8वावा प्रताप 8वावा त्यांचा स्वरूप याच पद्धतीत म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आचार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार हे सातत्यात प्रत्येक युवकात आपल्या मनात दवरपाची गरज आसा। काल शिवजयंती निमतान स्वराज्य गोमंतक म्हापशे या संघटनेन म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवस्थानांतल्यान भव्य शिवजयंती रॅलीचे आयोजन केले। या रॅलीची सुरवात शिवरुद्र ढोल ताशा पथक पुणे हांच्या उर्बेभरीत सादरीकरणान जाली। कार्यावळीत म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी या रॅलीची सुरवात केली। ते भायर तांच्या सयत अल्डोनचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो, म्हापशेची नगरसेवक प्रिया मिशाळ तसेच हेर मनीस हाजीर आशिल्ले। अशा भव्य रॅलीचे आयोजन करून स्वराज ही संघटना लोकांक एका सूत्रात बांदपाचे काम करता अशी खोस म्हापसाचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी उक्तायली। आनी 9 वर्सां पळयत आयलेले आसा। हांव मुद्दामूच सिद्धार्थाक आनी आमाक कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण वार्षिक हो कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर तेंच्यांनी जायते प्रिपरेशन्स करचे पडटा, जायतो वेळ काडचो पडटा। दोगूय जाण सक्सेसफूल बिझनेसमॅन जावन आसा तरी आसतना वेळ काडून टायम काडून बरे भशेन प्लॅन करून कार्यक्रम घडोवपा खातीर आमकां दिसपाक येता फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरून तांकां इनवॉल्व करून एक बरे भशेन मेसेज धाडूंक शकता टू सोसायटी विथ रिगार्ड्स टू रिमेंबरिंग छत्रपती शिवाजी महाराज ऑन हीज बर्थ एनिवर्सरी, इंटिग्रेटिंग प्रत्येक सेक्शन्स ऑफ सोसायटी रायट फ्रॉम यंग एज टील द ओल्डस्ट। म्हाका दिसता म्हाकाय खबर आसतना ओल्डस्ट मेंबर हांगा कितल्या वर्साचो आसूंक शकता, बट आमकां पळोवपाक येता की प्रत्येक एज ग्रुपाचे मनीस हांगा जमलेले आसा टू सेलिब्रेट दीस ग्रेट ओकेजन। आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संसदेत सुरू आशिल्ल्या अर्थसंकल्पीय सत्रात वांटो घेतलो। ते उपरांत तांणी केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली। मुखेलमंत्र्यांनी समाज माध्यमांचेर संदेश घालून आपल्या भेटेविशीं म्हायती दिल्या। आपल्या भेटे मजगतीं आपणे नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपाक राज्यान केल्ल्या कामाविशीं म्हायती दिली। तशेंच गोंयचे खण वेवसाय सुरू करपाक केल्ल्या प्रयत्नाविशीं लेगीत घरमंत्र्यान नियाळ दिल्ल्याचो ताणें आपल्या संदेशात नमूद केलो। फाटले 9 म्हयने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ केंद्रात अडकून पडिल्ले नासाचे अंतराळवीर मूळ भारतीय वंशाच्यो सुनीता विलियम्स आनी बुच विल्मोर हांकां पृथ्वीचेर परत हाडपा खातीर स्पेस एक्साचें अंतराळ यान भायर सरलां। हे दोनूय अंतराळवीर भारतीय वेळे प्रमाण फाल्यां फांतोडेर पृथ्वीचेर पावतले। तांचे कॅप्सूल फ्लोरिडा दर्यादेगेर स्पेस डावन करपाचे आसा। मुळात फक्त एका सप्तका खातीर अंतराळात गेल्ले हे दोनूय अंतराळवीर तांत्रीक अडचणीक लागून थंय 9 म्हयने अडकून उरले।
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।